आम्ही क्लोजली मॉनिटर करतले जे आता पोस्ट टेंडर येतले पळय ते टेंडराची काडटली आता टेंडर काडपाचे क्लोजली आम्ही मॉनिटर करतले आणि तेच जे पयशे आहा ते आमचे गोवाचे रोड आहात ते तू एक्सपांड करून मदीं डिवायडर घालपाचे चिंत कित्याक आयज आमचे रोड जे एक्सिडेंट जातात आमचो गोंयचो जो लोक मरण पावता दॅट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ पॉट होल्स इज ओनली ऑल्सो बिकॉज ऑफ वन वे रोड आमच्या मदीं डिवायडर ना आमकां वन वे रोड जाय जे पयशे तूं हांगा उडयता बगर हॉटमिक्स प्लांट हे घालून जे रोड घालून बगर टेंडराचे एस्टिमेट काडटा आनी तुमी जे कमिशन खातात ते बंद करात आणि तुमकां अजून एक सांगता ह्या दिगंबर कामती हे हॉटमिक्स जे प्लांट आसा प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टराचे थंय वचून तूं जे तुझे एई आणि जेई जे बसतात पळय तूं वचून थंय बस प्रॉपर मिक्सिंग चेक कर ती बॅरला सारखे घालतात का ते बॅरला तूं चेक कर तुका खंय कळटले थंय खाली बॅरला कितकी आसता भरलेली बॅरला कितकी आसता पळय ती आमकां तशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा आमी बीजेपीचे बुराक ही जी कॅम्पेन स्टार्ट केली ती कित्याक केल्ली ती ह्या खातीर केल्ली की प्रत्येक रोड पाड आसा प्रत्येक रोडाचे कितलेशेच पॉटहोल्स जाल्ले तर रस्त्यान रस्त्याचेर खड्डे सोदचे वर्षे पयलीं रस्त्याचेर खड्डे सोदचे पडटाले पण ह्या सद्याच्या हेका आमकां खड्ड्यान रस्ते सोदचे पडटाले आनी ह्या खातीर आमी एक सगळ्यांच्या फुड्यान आनी ते गव्हर्नमेंटाक कळपाक जाय की कितले लोकांक त्रास जाता ह्या खातीर आमी बीजेपीचे बुराक ही कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली तशें अमितान सांगलें की आमकां कितलोसोच रिस्पॉन्स येयलो की हांगा आमचो रोड पाड आसा कितल्योश्योच मेसेजी येयल्यो आमकां आमी फुल ट्राय केले की प्रत्येक आमकां जर ज्या कडल्यान मेसेज येता ते चडान चड आमी पावतले आनी आमी कितलेशेच आमचे बाकीचे आपचे लिडर वचून प्रत्येक जे व्हडले स्पॉट्स जाले थंय ते आमी व्हिडिओज काडले आनी दाखोवन दिले गव्हर्नमेंटाक की कितलो पाड आसा आनी सिनारियो कितलो वर्स्ट आसा तो तशें आमच्या सुनीलान आतांच सांगलें की प्री मॉन्सून वर्क म्हणून जाल्ले प्री मॉन्सून वर्काचे टेंडरूय काडले आनी तेणी व्हॅल्यू कोट केलो कितल्याचो आसलो तो फक्त बार्देस तालुक्यांतलो तितूंतले 3 कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आता इतले सगळे तर प्री मॉन्सून काम जाल्ले जाल्यार ह्या पावसाच्या सिजनात इतले पॉटहोल आनी इतले खड्डे आनी अशा रस्त्यांची हालत आमकां वायट कित्याक पळोवपाक मेळटा हो एक क्वेश्चन आमी रेज करपाक जाय आयज जी आमकां सक्सेस मेळ्ळो सक्सेस म्हटल्यार आमी सक्सेस सुद्दां म्हणटाना आमकां भंय दिसता आमकां अशें दिसतलें की आमी खंय तरी बीजेपीची कॅम्पेन बीजेपीची कामां सगळे रस्ते बरे जाले काय अशें कांय ना आमी सक्सेस कित्याक म्हणटा जे आमकां दाखोवन दिवपाचे आसले की हे रस्ते पाड आसा थंय आमी सक्सेस जाले ते गव्हर्नमेंटा कडेन पावले आनी खंय तरी तेंच्यांनी एक बेश्टे म्हणटा ते लोकांक पानां पुसपा जसो आमी डायलॉग आसता तशें पानां पुसपाचें तेंच्यांनी काम केल्लें आसा फक्त दाखोवपा पुरतें काम केलां की आमी काम करता आनी ते हाडून ते कितें तरी गुणे घातले आनी ते आनीक वर्स्ट करून ठेयल्ले आसा आनी अजुनूय तुमी पळयता की परिस्थिती सामकी वायट आसा सो आयज सकाळच्यान आमी न्यूजान आमची व्हिडिओ पळयताले आनी असो एक व्हिडिओ पळयलो आता तो नवो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा दिगंबर कामत आता ताजो एक व्हिडिओ पळयलो आनी तेणी आयज अशें म्हटलें की आपल्याक फक्त तुम्ही विचारतना फक्त आपल्या पोर्टफोलिओच्या आपल्या मिनिस्ट्रीच्या संदर्भानच आपल्याक विचारा आनी काय तुम्ही विचारू नाका असो एक स्टेटमेंट आमी आयज सकाळी आमच्या दिगंबर कामत पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो नवो आसा तेच्या कडल्यान आयकलो सो आता जे क्वेश्चन आसा पळय सगळे तेकाच येतले आनी त्याच क्वेश्चनांची तयारी म्हणून आयची प्रेस कॉन्फरन्स आनी जे फुडें आमी लॉन्च करपाचे आसा पळय सो आमी आमकां सांगतलो की तयारी म्हटल्यार ती तयारीचे क्वेश्चन पीडब्ल्यूडीच्या संदर्भात ते तेका वयतले सगळ्यात पयलो क्वेश्चन म्हटल्यार म्हाजे कडल्यान तेका येता तो जो तेणी आयज म्हटलो पळय आपूण वाव घेता की आपूण सगळे खड्डे क्लियर करतलो हे असलोच वाव आमी पयलींच्या मिनिस्टरांक घेताना पळयला 48 वरांनी 8 दिसांनी 10 दिसांनी 12 दिसांनी हे आमी खूप पयलींपासून पळयत येयला ते पावसकाराचो एक टायम आसलो पावसकाराचो टायम त्या टायमा वरसून पळयत आसा आमी की असले वाव खूप दिता हे खऱ्यांनीच तो करतलो काय फक्त नांवा पुरते आयज फक्त मिडिया तुमी तेच्या फुड्यान गेले म्हणून दिल्ले उतर हो एक फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ज्या पॉट होला कडेन तेजो एक फोटो व्हायरल जाता की तेणी पॉट होला कडेन कॅम्पेन केल्ली आनी तो फोटो व्हायरल जाता तेणी काडला आनी तेजे बाकीचे लिडरूच हे असले तो पॉट होल अजून पर्यंत भरला काय ना हे तेणी पळयला काय तो अजून ते पॉट होल तसोच आसा कित्याक जर हांवें जर कितें तरी प्रचार केला ते फाल्यां डिपार्टमेंट म्हाजे कडेन जाल्यार म्हाजें पयलें काम की तो इश्यू पयलीं सॉल्व करपाक जाय तेणी चार्ज घेवन आतां कितलेशेच दीस जाले तो केला काय तेणी पॉट होल ना जाल्यार तो पयलीं करचो मागीर तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसाच पण त्याच हितून तो एमएलए आसा मडगांवचो मडगांवान कितले पॉट होल आसा ते तेणी पळयल्या हो ताका तिसरो क्वेश्चन अशें कितलेशेच क्वेश्चन आमी ताका विचारपाक शकता सुनीलानूय ताका क्वेश्चन केलो आतां फाटलो जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसलो तांचो सीएम तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर त्याच्या टेन्युअरान
15 कोटीचो टेंडर काढलो प्री मन्सून वर्क म्हणून. ते काम झाले असे त्या पेपरांचेर आसा की ते काम झाले, 15 कोटी त्यांना डिस्बर्स झाले. ते काम आता परत काम केलं, थंयच परत खड्डे स्टार्ट झाला, परत खड्डे थंयच आसा. सो त्या कामाचेर तो इन्व्हेस्टिगेशन करतलो काय, हो एक तेका क्वेश्चन आसा. कित्याक 15 कोटी खर्च झाले आमच्या टॅक्स पेयर्सांच्या मनशांचे, आमच्या गोंयकारांचे, गोवा गव्हर्नमेंटाचे 15 कोटी थंय 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन थिवी, म्हापसा आणि कलंगूट ह्या 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन फक्त 15 कोटी खर्च झाला पॉट होल्स भरपा खातीर. म्हाका दिसता तुम्ही रिपोर्टर सगळ्यात भोवता आसतले, तुमकां खबर आसतले की शिवोले, आमच्या म्हापसा, मागीर सालिगांव, कलंगूट हे जे कलंगूटचो रोड्स आसा पळय हे सारखे आसा काय ना हे तुमकां खबर. जर 15 कोटी त्यांना मोडलेले आता ते पैसे खंय गेले, ते काम खंय गेले, तेजेर तो इन्व्हेस्टिगेशन करतलो काय, होय म्हाका तेका क्वेश्चन करपाक जाय. सो अशें पळोवपाक गेल्यार क्वेश्चन तेका खूप करपाक आमी आयजूच बसून तेका खूप क्वेश्चन करपाक शकता. कित्याक हो सगळो खेळ चल्ला पळय तो करप्शनाचेर चल्ला. आमी एक सिंपल एक्झाम्पल सांगता तुका हांव. जेन्ना आमी गोंयकार घर बांदता, एक समज कितले 15 कोटीच्यो गजाली सोडया, आमी गोंयकार घर एक 15 लाख म्हणून एक बारीकसो रूम काडलो, घर बांदले, 15 वर्सां तरी तेका स्ट्रक्चरल मेंटेनन्साचें काम आमकां करचें पडटा ना, आमकां पडना. पण ह्याच गव्हर्नमेंटान बांदलेली एक बिल्डिंग नाल्यार रस्तो, केल्लो रस्तो 15 म्हयने तरी उरता. तेका गॅरंटी असता 2-3 वर्सांची किती तरी गॅरंटी दितात. ते सदांच क्वेश्चन करता तेन्ना पीडब्ल्यूडी कोणूय असो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आमकां फरक पडना, पण तो प्रत्येक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरचे आन्सर सेम असता की तो म्हणटा की ना आम्ही जो कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलं तेजेच कडसून आम्ही सारखे करून घेतले. तुम्ही रिपोर्टर हांगा आसा, हो गोंयकारांक हो क्वेश्चन हांव विचारता. कितले फावट आमी पळयला की जे काम ते कॉन्ट्रॅक्टरान केल्ले काम तर पाड जाला जाल्यार त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान विदाउट पैसे मोडीन असताना परत तेणी आपले स्वतःचे पैसे वापरून कॉन्ट्रॅक्टरान ते काम सारखे केला. तुम्ही पळयला? आम्ही पळोवंक ना. जेन्ना आमी विचारले तेन्ना त्यांच्याकडे पीसी कडे चीफ इंजिनियराकडे आन्सर नसले. मागीर म्हणतात ना ते करिना जाल्यार आमी ब्लॅकलिस्ट करता. हो क्वेश्चन आमी तेका विचारलो कितल्या लोकांक ब्लॅकलिस्ट केल्या, अजून पर्यंत फक्त एकट्याकूच ब्लॅकलिस्ट केल्लो आसा. सो हे सगळे जे आसा पळय, आमी जे म्हणटा पळय हे रस्ते कित्याक उरना, ह्यो बिल्डिंग्यो कित्याक उरना, परत परत मेंटेनन्स कित्याक करचे पडटा, दिस इज बिकॉज करप्शन. सो अमित सदांच म्हणटा हे खाते हे जे चालू आसा पळय ह्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली चल्ल्या आणि हेच खंय तरी आमकां बंद करपाक जाय. हो वाव आमी घेतला, आम आदमी पक्षान हो वाव घेतला की ह्या खात्यातले जे करप्शन आसा पळय ते बंद करून दवरतले आणि 100% जितले करप्शन आसा पळय ते लोकां फुड्यान आमी दवरतले. आणि त्या खातीरूच जे आयज आमी एक कॅम्पेन स्टार्ट करता, बीजेपीचे बुराक जाला आमकां लोकांक दाखोवपाक जाय कितें जाता ते. मागीर ते आमी दाखयलें. आतां आमी नेक्स्ट फेजान वयता. तो फेज हांव मागता आमच्या प्रेसिडेंटा कडेन की ते कितें करपाक सोदता पळय ते सांगचे. म्हाका दिसता जशें आमचे दोन्ही लिडर्सांनी सांगले की ब्लॅक लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर येते, पणजे सारख्या शहरात ब्लॅक लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर काम करपाक लागला. आज सुद्धा बाटल्यान बिटल्यान काम करता तो ब्लॅक लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर काम सुरू करता. सो ब्लॅक लिस्टेड ताचे जे गॅरंटी पिरियड आसा त्याच पिरियडान हे कित्याक करपाक जायना? म्हणजे पब्लीक सेफ्टी कळत ना. बेसिक रस्तो दिवप हे पब्लीक सेफ्टीचे काम. पयर आमी एक खुर्ची पळयली परवरी मदली रस्त्यार घाल्ली, ती खुर्ची लज दिसूंक जाय सरकाराक. दॅट खुर्ची हॅज बिकम सिंबल ऑल ओव्हर द वर्ल्ड अँड प्रोबेबली त्या खुर्चींतल्यान ही गजाल दाखोवन दिली की आणि ते लोक पडटा आसतना आमी पळयले हीच परिस्थिती आज गोंयभर आसा. रस्त्यार जे एक्सिडेंट जाता ताका मॅक्सिमम जबाबदार हो सरकार आसा. पूण खंयच खंय तरी बीजेपी हे मानपाक तयार ना. आणि कोण मिनिस्टर येता तो सांगता की ना आपूण फाटल्या आपल्याक सांगनाका आतां हाज्या फुडें सांग म्हणून. म्हणजे हांचे फेसीस बदलतले पण काम बदलचे ना. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर हॅज प्रॉमिस्ड अस 1.5 months बॅक की शिवोले सारख्या जाग्यार जो रोड आसा, बादे शिवोले जो रस्तो आसा जो 2 महिन्या पयलीं केल्लो, आज रस्तो ना. हांव काल गेल्ले पळोवपाक आमी थंय, ते रस्तोच ना. तो रस्तो व्हांवून गेला. सो कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार, इंजिनियर जबाबदार, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर जबाबदार काय पीडब्ल्यूडी मंत्री जबाबदार ह्या गोष्टी. अकाउंटेबिलिटी हॅज टू बी देअर आणि ती अकाउंटेबिलिटी हाडटलो जाल्यार लोकांच्या फुड्यान आमी वचचें पडटलें. आणि तें काम आमी ह्या कॅम्पेनांतल्यान घेतला. ते म्हणजे वी आर रायटिंग दिस लेटर. दिस इज अ सिग्नेचर कॅम्पेन विच वी आर स्टार्टिंग. वी विल एड्रेस दिस टू चीफ मिनिस्टर बिकॉज पीडब्ल्यूडी खातें हे चीफ मिनिस्टराकडे आशिल्ले खूप ते. आणि आज रस्त्यांची जी परिस्थिती जाल्या फाटले एक वर्सभरान आणि ताच्या पयलींच्यान ताका चीफ मिनिस्टरूय तितलोच जबाबदार आसा एज अ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर. अँड वी विल होल्ड पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिगंबर कामत शपथेचो मिनिस्टर जो आसा, ह्या शपथेच्या मिनिस्टरान जी शपथ घेतल्या ती परत फटींग न जावची म्हणून वी विल ऑल्सो होल्ड हिम अकाउंटेबल. वी विल गो टू पीपल ऑफ गोवा
and ask them to sign this and request them to sign this so that government is accountable to what is happening in the state of Goa. आज तांकां अकाउंटेबिलिटी ना कोण प्रश्न करना अशें दिसता. तांकां दिसता आमीच आवाज काडटा, लोकांक काय पडून गेले ना म्हणून. सो वी आर रिक्वेस्टिंग पीपल ऑफ गोवा, तुमचे रस्ते पाड जाल्या जेन्ना आमी हे घेवन तुमचे समोर घेतले तेन्ना हाजेर सायन मारात, कारण सरकाराक तातल्यानूच जाग घेतली जाल्यार सरकाराक दिसपाक लागला की गोंयकार हो सुशेगाद, गोंयकारांक काय पडून गेले ना आनी गोंयकाराक कितले मारबडे कर ते फाल्यां आमकांच मतां मारतले म्हणून. दिस इज वॉट बीजेपी स्टार्टेड टू बिलीव. आणि ती बिलीफ जर चेंज जातली जाल्यार तुम्ही जागे जायचे पडटले गोंयच्या फुडारा खातीर, गोंयच्या तुमच्या फुडल्या पिळगे खातीर. दिस इज द कॅम्पेन वी आर स्टार्टिंग, द सिग्नेचर कॅम्पेन. सर एकदा इकडे आता तुमचे कितें प्रश्न आला सांग. हे किती कॅम्पेन किती म्हळ्या एक्झॅक्ट? हे आम्ही लेटर केला, आम्ही लोकांकडे गेल्या, आम्ही लोकांकडे वतले, तांच्या रस्ते कसे पाड आसा ताची सिग्नेचर कॅम्पेन करतले. आता हो रस्तो, हो हांगा जो फोटो आसा, हो आयच्या 1-2 दिसा पयलींची परिस्थिती. ही सिमिलर परिस्थिती जर तूं सियोले क्रॉस जंक्शनांतल्यान बाद्यां वता जाल्यार हाज्या पेक्षा वर्स्ट आसा. म्हाका दिसता तुजी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, जो रस्तो पिल्यांच्यान सालिगांव पर्यंत येता रस्तोच ना. हे व्हडले फातर घालून दवरल्या. हे मोर्चा काडून भोंवता, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक वचा आनी पळया कितें परिस्थिती आसा ती. खंय खंय भोंवता हांगा थंय तेन्ना हीच परिस्थिती म्हाका दिसता कुडचड्यारय आमी काल खंयच्या तरी कोणी फोन करून जाल्यार आमच्या रस्त्यांचेर ह्या बीजेपीचे बुराक करा म्हणून. ती थंय परिस्थिती इतली वायट आसा म्हणून. मांद्र्याच्यान हांव त्या चोपड्याच्यान पेडण्यां गेलो जाल्यार थंय रस्त्यांची परिस्थिती तीच आसा. कळंगुटे तर परिस्थिती पळोवपा सारकी ना. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तीच परिस्थिती आसा, सियोले कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ती परिस्थिती आसा. डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जे लोक थंय त्या सायडीन गेल्ले तांकां आमी जबाबदार धरपाक जाय आनी लोक हाजेर सायन करतले. सो दीस कॅम्पेन इज फॉर पीपल. वी आर गोइंग टू गो टू पीपल. आमी लोकांकडे वतले, तांकां सांगतले तुमकां जर खंय त्रास जाता जाल्यार सायन मारात. We are going to send this letter to Chief Minister and also copy to PWD Minister, current PWD Minister. हाजे पयलीं Chief Minister PWD Minister आशिल्लो आनी तो तितलोच जबाबदार आसा. परत एकदा सांगता, तो तितलोच जबाबदार आसा रस्त्यांची परिस्थिती जी आसा ती करपाक. म्हापशा सारख्या शहरान ज्या जाग्यार 15 कोटी तांणी म्हणले, 3 शहरां खातीर 15 कोटी गेले खंय? पणजे ब्लॅकलिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर्स काम करतात. पणजेची परिस्थिती, कॅपिटल सिटी तालिगांव दुर्गावाडी टू तालिगांव पाटलो रोड, प्रॉब्ली बाबूस तो रोड यूज करना आसतलो. बाबूस न्ही ताची मेसेज ताची आमी आमकां याद उरना कारण ती दिसाना 3-4 वर्सां. आपण आतां इलेक्शन लागीं पावलें दिसपाक लागलें. काल कोणी सांगलें म्हाका, अरे जेनिफर भायर सरल्या म्हणून. हांव म्हणलें 1.5 वर्स उरल्या इलेक्शनाक म्हणून प्रॉब्ली भायर सरली आसतली. पण ती प्रॉब्ली तो रस्तो यूज करना आसतली. पण ते दुर्गावाडीच्यान बाजारान वचपी तालिगांव ती ते रस्ते यूज करता. तांकां खबर आसा परिस्थिती कितें जाली ती. त्या रस्त्याची अप टू कालापुरा पावसर ते मदीं रस्तो बरो आसा. सो कोण जबाबदार ह्या गोष्टी खातीर? ह्या सिटीन आशिल्ले रस्ते जर अशे परिस्थिती जाल्यार लोकांनी भायरून हाचेर सायड करचे पडटले. आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा लोकांकडे, तुमकां जर तुमचे पडला, तुमच्या भुरग्यांचे पडला, तुमच्या गाडयांचे पडला, तुमच्या गाडी घोड्यांचे पडले जाल्यार एकदा हाचेर सायन करात. लोकांक जागे करचे पडटले आनी ते आमी ह्या जागृताय ह्या कॅम्पेनांतल्यान करता. ओके, अमित बाब तुम्ही म्हणले तुम्ही पीसीई सुद्धा मिळाले, पण आम्ही पळयता पीसीए कसो भितर तेका कितलीशी एक्सटेन्शनां मेळ्ळी तेका. सो तशें जावन सुद्धा तुम्ही म्हणटा की तेजी ड्युटी सारकी जायना काय म्हणून. एक्सटेन्शन ते कित्या खातीर दिला आसतलें ते तुका खबर आसा. हांवें सदांच सांगलां, PWD एक आनी ते खातें, हे PWD खातें जाचे कडेन वता ते फक्त सेटलमेंट, बीजेपीच्या मंत्र्यांचे सेटलमेंट करपा खातीर वता. 40% पर्यंत खंय आतां जाल्या. गोंयकार कांय कॉन्ट्रॅक्टर आसा जाणी गोंयांत कामाक येवपाची बंद केल्या. पयलीं म्हणजे सरकारा कडेन पयशे ना म्हणून पयशे दिना आनी जे पयशे दिता ते 40% कमी करून दिता. सो बेसिकली वॉट सिग्नल सुनील बाबान जे सांगले पळय, तुझ्या रस्त्याची परिस्थिती वायट जावपा खातीर बिटुमेन मिक्सचर जे आसता, जो बेसिक डामर जाका आमी म्हणटा, तो बिटुमेन इज द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह कंपोनंट ऑफ मेकिंग रोड्स. ते जितले तूं कमी घालता ते मागीर पावसान व्हांवन वता, ते उदकान व्हांवन वता, ते डिझल पडले जाल्यार व्हांवन वता. म्हणजे कशें वॉट एवर देर इज रिजन्स फॉर गोईंग. सो हे टेक्निकल हांव एक सामान्य मनीस हांव समजूंक शकता. जे जेई आसा, जे एई आसा, हांकां कळना ही गजाल. आज परिस्थिती अशी आसा, इवन कालापुरा हांवें तशें सांगिल्लें, तो ब्रिज बांदला, तो हांवें जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरया म्हणना फुडें ताणें तो दुसऱ्या दिसा ओपन केल्लो. पण आज तो रस्त्याची परिस्थिती तुमी पळयल्या कालापुरा, तो ब्रिज अशे तरेन बांदले ताची लँडिंग फुटपाथीर जाता. सो हे इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल न्ही. सो तो आज अशे तरेन नॅरो जाता, जेन्ना दोनी लेनी ओपन जातले एक्सिडेंट जावचो ना थंय.
जो रस्तो ओरिजिनल आसलो तो व्हडलो आशिल्लो, तो ब्रिज अशे तरेन बांदला की त्या रस्त्याक ल्हान केल्या फुटपाथी करप्शन करपा खातीर. ती फुटपाथीची गरज नाशिल्ली थंय, त्या फुटपाथीर लोक थंय चलतूय येना, पूण फुटपाथी केल्या करप्शना खातीर. ती फुटपाथ रस्त्यार लँड जाता. So how is it going to? These are the things, basic thing is safety. Oh, issue असा तो not just of using your affecting your health. It is safety of people. कित्याक हो प्रश्न लोकांच्या जेन्ना उपस्थित जाता सरकार वगैरे होता. सो ही गजाल आमी तांकां दाखयतले. हे एक्सटेन्शन जे कॉन्सेप्ट आसा पळय हो ह्या 10 वर्सांन आमी पळयला. 6 म्हयने एक्सटेन्शन, ताच्या मागीर आनीक 6 म्हयने एक्सटेन्शन, आता R&D चे तो आसा ताका एक्सटेन्शन दितले. कारण जो करप्शन मॉडेल असता तो नव्याक शिकचो पडटा. हे आमकां सगळें खबर आसता. सो तांची ती सेटिंग कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आसता, ताची सेटिंग मिनिस्टरा कडेन आसता, तांची सगळी सेटिंग बशिल्ली आसता. तेन्ना कित्याक हाका काडया नव्या काडया हो तांचो हेतू आसता. हे दोगांय दिस इज माय क्लियर कट एलिगेशन. अदरवायज वाय चीफ इंजिनियर, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर हू सेज आय विल सी टू इट दॅट एक्शन बी टेकन अगेन्स्ट दॅट कॉन्ट्रॅक्टर विदिन 15 days. आणि ते कोणा असिस्टंटांना बरोवन घेतले ते. आज 2 महिने झाले. आज 2 महिने झाले. आजपर्यंत किती ऍक्शन घेतल्या ती सांगची त्या शिवालीच्या कॉन्ट्रॅक्टराचे. कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका खबर ना, पण रस्तो वाहून गेला. कितले कोटींचो टेंडर तो. वाय इज दॅट रोड वॉश्ड अप. वाय पणजेच्या 1400 कोटी मोडल्या त्या जाग्यांच्या रस्त्याची परिस्थिती दुर्दैवी जाल्या. फॉरगेट अबाउट एव्हरीथिंग एल्स. ते पेवर्स काढले, नवे घातले, दॅट इज अनदर सेट ऑफ करप्शन. बट रस्ते जे बेसिक आसा ते परिस्थिती अशी कित्याक जाल्या. सो समबडी हॅज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. इफ नॉट प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर, हू एल्स? If not JE, who else? PWD minister, if not who else? काय आम्ही जबाबदार आमकां हो मोठो प्रश्न. सरकारान थोडे इनिशिएटिव्ह घेतलेले. व्हॉट्सअप नंबर त्यांनी जारी केलेले. मी फोटो धाडा, लोकेशन धाडा. प्लस त्यांनी ते जेट पॅचर त्यांनी आणलेले. हाऊ सक्सेसफुल वॉज दिस? बिकॉज आता आम्ही पॉटवॉट जर तुम्ही दाखवता आणि द इनिशिएटिव्ह वाला टेकिंग ते खंय ना खंय मिसमॅच जाता न्हू. जर तो व्हॉट्सअप नंबर ऍक्टिव्ह आशिल्लो आनी तातल्यान खरेंच जर एक्शन घेतले आशिल्ले आणि जेट पॅचर जर तो ऍक्टिव्ह आशिल्लो आनी तातल्यान जर कितें रस्ते रिपेअर जातले आशिल्ले जाल्यार रस्त्याची परिस्थिती अशी नासली. आज आमी पळयल्या गणपती सुद्धा हाडटा आसतना लोकांनी परिस्थिती अशी जाल्ली की बरे भाशेन घरा पावल्यार पुरो म्हणून गणपती. कारण ताका मातसो सुद्धा तडो गेलो जाल्यार इट इज अ विघ्न म्हणटाले. पण ही परिस्थिती लोकांचेर हाडल्या कारण हे सगळे जे आसा पळय दिस इज ओन्ली फेस. हे बेटे दाखोवपा खातीर करता तुका. आमी व्हॉट्सअप नंबर केलो, आमी जेट पॅचर हाडलो. अरे जेट पॅचर म्हापशा पावना. जेट पॅचर म्हापशाय सिटीन पावना. फॉरगेट अबाउट विलेजीस. म्हापशाय पावना. म्हापशाची परिस्थिती कितें जाल्या रे. म्हापशा तू पळय परिस्थिती कितें जाली. सिटीन केल्ले रस्ते ते. पणजेन आज सकाळी परत भरताले मिरामार. म्हणजे जे रस्ते 3-4 म्हयन्यान 5 फाटी भरले पॅन्यूम स्मार्ट सिटी अंडर. आज सकाळी भरताले सकाळी 7 एका वेळेन पावस पडटा आणि ते भितर गेल्या रस्ते ते परते भरता. विच हॅज गॉन 5 times. I use that road to drop my child to the school every day. ते पळयला आम्ही ताका. अरे 5 फाटी फाटल्या 2-3 म्हयन्यान 5 फाटी भितर गेलो तो. सो दॅट मीन हू इज टेकिंग दिस मनी अँड मेकिंग दिस मनी. तो ब्लॅक लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर जो आज काम करता हांगा पणजे सिटी भितर, तो ब्लॅक लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टराक परत हाडलो कोणी. हू इज रिस्पॉन्सिबल? सीसीबी इज रिस्पॉन्सिबल. पणजेचो MLA रिस्पॉन्सिबल. PWD मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल. कोण रिस्पॉन्सिबल? नाव ताचे म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना. बट वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम CCP ओनली टोल्ड मी, अरे सर तो ब्लॅक लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर दिता तुमकां. हांव फायंड आउट करून दिता. आम्ही पळयता की रस्ते पॉटवॉच असता ते PWDचे काम असतं. पण पणजे आम्ही पळयता की CCP हे काम करता सध्या जे पॉटहोल फिलिंग आसा ते. आणि ते मागीर सारखे जाणा खंय तरी ते फिलिंग काढून भरता आणि हे करतात. आज सकाळी CCB भरताली 1400 कोटी. जेन्ना सरकाराक प्रश्न करता की पणजेन कितले कोटी म्हणले अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जाल्यार तांचे आन्सर आसता 500 or 600 crores. पण फाटली 5 वर्सां जाली CCPन पणजेन काम केलां. फाटली 5 वर्सां जाली PWDन पणजेन काम केलां. फाटली 5 वर्सां जाली G-सुडान पणजेन काम केलां. फाटली 5 वर्सांनी इमॅजिन स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन आसा तांणी काम केलां. या सगळ्यांनी कलेक्टिव्हली जे पैसे मोडले त्याचे RTI आम्ही मागता. आणि इफ रिक्वायर्ड वी विल गो टू ऑनरेबल हायकोर्ट फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस. पणजेचे जे 1400 मोडल्या पळय कोटी ताचे ऑडिट जावपाक जाय. पणजेच्या MLAन जबाबदारी झटकल्या. आता CCPचे इलेक्शन येतले म्हणून आता गणपतीच्या पंडालांनी तो भोवपाक लागला. नाल्यार इतलो तेंप तो दिसनाशिल्लो. सो आज पोलीस स्टेशनार दिसला पणजेच्या ज्या पोलीस स्टेशनार फातर मारिल्ले पळय त्या पोलीस स्टेशनार आज सकाळी आम्ही पळयला ताका आणि ताका PI प्रसाद दितालो. म्हणजे आयरनी ऑफ BJP गोवा इज पणजे पोलीस स्टेशनाचो PI ताका तीर्थांनी प्रसाद दिता. थँक्यू फॉर वन डे रॅन्सॅकिंग दिस पोलीस स्टेशन म्हणून.
ही बीजेपीची परिस्थिती आहे. काल ताणी एक कितें व्हिडिओ घाल्ले म्हणजे तेन्ना हांव ताचे पयलींचे व्हिडिओ पळयतालो भारतीय जनता पार्टीचे चीफ मिनिस्टराचो व्हिडिओ पळयतालो. महालक्ष्मीच्या प्रांगणान हांगाच आशिल्ली मिटींग. हांव ते भायर फाटल्यान की पणजेचो तो तेन्ना तो ही वॉज अगेन्स्ट बीजेपी आणि तेन्ना ताचो व्हिडिओ आसा की चीफ मिनिस्टर म्हणटा आमचो आतांचो की आरे आयपीसीची खंयचीच सेक्शनां ना जी पणजेच्या एमएलए विरुद्ध आसा म्हणून. ही तो म्हणपी म्हणजे सगळे हे ते हाफ मर्डर म्हणून कितें म्हणले ताणें. हाफ मर्डर म्हणले कितें खबर ना म्हाका, चीफ मिनिस्टराक खबर आसतलें प्रोबेबली. बट काल आणि आज सत्यनारायणान पणजे पोलीस स्टेशनार वचून बीजेपीचो एमएलए जाचेर तांच्याच चीफ मिनिस्टरान आरोप केला तो आज ते तीर्थ आनी प्रसाद घेता. दिस इज आयरनी ऑफ बीजेपी, द सो कॉल्ड सनातनी धर्माचे रक्षक पार्टी. ही आमच्या बीजेपीची परिस्थिती आसा. सो हाजेर काय उलोवन अर्थ ना. पणजेची 1400 कोटीची जबाबदारी लोकांनी विचारचे पडटले. जेन्ना सीसीपी खातीर जे वोट मागूंक घेतले तेन्ना लोकांनी हो प्रश्न तांकां विचारचो पडटलो, कारण ही परिस्थिती पणजेकरांचेर भारतीय जनता पार्टीन हाडल्या. कलेक्टिवली जीसुडा, सीसीपी, आयएसपीडीएल आणि तुझे पीडब्ल्यू या सगळ्यांनी तुम्ही आता चॅलेंज दिला की सगळे हॉट मिक्स प्लांटार सगळे कसो की मिक्सचर कसो प्रोपोर्शन कशें तुम्ही तेजेर स्टडी केल्या कितने कशें जाता तें कॉन्ट्रॅक्टर मिक्स प्लांट आमचे गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टरांचे ओन आहात. तुम्ही केल्या म्हणटा कशें जाता आम्ही करून आम्ही करतले आता फुडें. आम्ही ते रिक्वेस्ट केला की थंय जी गडबडी जाता पळय, जे डामर कमी घालता थंय ते सपोज दिसाक 1000 बॅरलाचे सपोज हॉट मिक्स प्लांट आहा, ते 1000 बॅरला डम केल्ले आसा 300 तरी खाली असतात बॅरला आणि थंय बकलो आसता जे आनी येई. दीज आर 2 people वर रेस्पॉन्सिबल. हेंका दिगंबरान खातीर पयलीं हेंका ट्रेनिंग धाडूंक जाय क्वॉलिटी हे करपाक. दिगंबरान थंय बसपाचो. हे खंयच्या प्लांटार तुम्ही पळयलें सगळे प्लांट आहात ते 4-5 प्लांट आहात ते प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टरांचे. गव्हर्नमेंटाचे एकूय प्लांट ना. हो म्हाका तुका एक आय जस्ट ऍड टू दॅट. सरकार रस्ते करपाची जबाबदारी सरकाराची. रस्ते बरे उरतले काय नाही पळोवपाची जबाबदारी सरकाराची. ज्युनियर इंजिनियर जांकां सरकार पगार दिता तांची ही जबाबदारी. रस्तो जेन्ना व्हांवून वता, पूर येवना त्या जाग्याचेर, पूर येवन व्हांवून गेले म्हणपाक. पावसान 2 म्हयन्यान केल्लो रस्तो व्हांवून वता जाल्यार ताची क्वॉलिटी चॅक करपाची जबाबदारी म्हजी न्ही. ताजी जबाबदारी त्या इंजिनियराची, त्या पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टराची, सरकाराची जबाबदारी आसा की ताजेर तांणी इमिजिएटली केस रजिस्टर करपाक जाय आनी तांचे कडल्यान ते रिकवर करपाक जाय. डामर कितलो घालता काय ना हे जेन्ना आमी सांगता तेन्ना सरकारान हाजें उत्तर दिवचें पडटलें. रस्ते व्हांवून गेले कशें काय म्हणून. हो प्रश्न तुम्ही आता नव्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक विचारपाक जाय की हॅव यू चेक द अमाउंट ऑफ बिटुमेन दॅट इज गोईंग इन द रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स टार दॅट इज बीइंग ब्रॉट इन. कारण 2 महिन्यांनी रस्ते व्हांवून वचना. आमी अशा जाग्यांचे इतले बरे रस्ते पळयले ज्या जाग्यार खूप पावस पडटा, गोंयच्या पेक्षा चड पावस पडटा. पावसान रस्ते गेले, व्हांवून गेले म्हणपाक जाल्यार 2 महिन्यांनी नवे रस्ते करपाचे. जर गोंयचेर हाडले जाल्यार कारण करप्शन. हाऊ विल दॅट कॉन्ट्रॅक्टर पे 40% and make money and make good roads? 40% पावले सगळे परिस्थिती. आज रस्त्याचे कमिशनाची परिस्थिती 40% सरकार हो सरकार 40% सगळ्या बाबतीत. नॉट जस्ट पीडब्ल्यूडी, एव्हरीथिंग 40% कमिशन. दिस इज अ सरकार ऑफ कमिशन. भारतीय कमिशन पार्टी जाल्या ती. कोण घेताय कमिशन? सगळे मंत्री घेता. म्हणून आज सरकारान ही आज गोंयकारांची परिस्थिती हाडल्या. ना जाल्यार 1400 पणजेचेच मेजून दाखयला आमी. आनी जाय जाल्यार तुका हांव म्हजे बरोबर व्हरता. आतांचे आमच्यात हांवें सगळ्या आमदारांक आपयल्ले की म्हापशा आमचे बरोबर एकदा बायकार म्हणून कोण येवना. आतां हांव तुमकां व्हरता. 4 जाग्यांचेर या आनी तूं म्हाका सांग आमी जबाबदार काय सरकार जबाबदार ह्या गोष्टी खातीर. सर आनी एक म्हटल्यार सर बीजेपीच्या पेजीचेर एक सर व्हिडिओ व्हायरल जाता तुमचो ओल्ड जो डबल ट्रॅकिंगाचेर आनी आतां सर तुमचे स्टेटमेंट वेगळे आसा तेन्ना वेगळे आशिल्ले. हाचेर कितें सर म्हणटाले तुमी? फटींग भारतीय जनता पार्टी ती हांव कित्याक म्हणटा ते तुका सांगता. कोळसो नाका हे आमी तेन्नाय आशिल्ले आनी आजूय हांव सांगता कोळसो नाका म्हणून. तो व्हिडिओ तांणी डिस्टॉर्टेड तो पार्ट काडला लायला आनी ते सांगता की डबल ट्रॅकिंग जावचें म्हणून. हांवें म्हणलां म्हणून डबल ट्रॅकिंग जर ट्युरिझम रिलेटेड आशिल्लें, डबल ट्रॅकिंग जर इंडस्ट्रियल फायदो जावपाचो आशिल्लो, डबल ट्रॅकिंगान जर गोंयकारांक कितें फायदो जावपाचो आशिल्लो जाल्यार इट इज वेलकम एंड आय स्टील स्टेट्स इट. त्या वेळार त्या व्हिडिओनी आसा तो कंप्लीट व्हिडिओ पळयत जाल्यार तुका कळटलें की त्या वेळार हांवें सांगलां की जर कोळशा खातीर जाता जाल्यार ते जावपाक जाय. आनी आज आमी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तातूंत आमी क्लियर कट
पर्रीकराचो स्टेटमेंट आलेलो तो लागला तांकां की नाव दे आर डायल्युटिंग पर्रीकर्स आयडियोलॉजी म्हणून आज सगळे ऍक्टिव्ह जाला. तातूंतल्यान भितर आनी एक दोग जाण आनी एका वेगळ्या पार्टीचे जॉईन झाले. हांव जस्ट टेलिंग फाटल्यान लोगो दिसता तो हाजो गेमींचो लोगो दिसता. कसलो तो तुका सांगना, तुका कळा आसतला कितें म्हणटा तो गेमींचे सिम्बॉल आसता पळय तांचो. पूण ते तो व्हिडिओ घालता. सो आय एम नॉट अंडरस्टँडिंग हातूंत भितर कोणाचे आयटी सेल एक्टिव्ह जाला काय म्हणून. खूब लागला तांकां ते. बीजेपीक कशें आसा चुका दाखयली की तांकां ते लागता, मागीर ते फटिंगपणां सुरू करता. गोंयकारांक सगळें खबर आसा वी आर एब्सोल्युटली अगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग बिकॉज डबल ट्रॅकिंग इज गोइंग टू अफेक्ट एंटायर नेचर ऑफ गोवा पर्टिक्युलरली बिकॉज ऑफ कोळसो. तो अदानी खातीर आसा. नाल्यार आज डिलीट कित्याक केली ट्वीट. डबल इंजिन सरकाराच्या ट्विटांतल्यान डिलीट जाले आज ते कितें म्हणिल्ले कारण ते कोळशा खातीर जातले म्हणून. डिलीट कित्याक जाली ट्वीट हे भिल्या म्हणून जाले आनी भिल्या म्हणूनच आय एम द सुपरस्टार ऑफ तांची पेज. एक ते कितें खतखतें म्हणून येता ताजो तो हांव सुपरस्टार आनी तांचे कितेंय मीम येता ताजो हांव सुपरस्टार. सो दे लायक टू टॉक अबाउट मी बिकॉज हांव म्हणटा ते लागता. काळजात कट्यार घुसली म्हणून आयकलं तुवें. काल ती सारकी घुसल्या. आमगे डीप गेले तांकां आनी डीप घालत रावतले. हांवें पयरूय सांगला, कालूय सांगता, आजूय सांगता. भारतीय जनता पार्टीक तांच्या आयटी सेलाक तांच्या फुल टिमींक घेवपाची गरज आसा. जाय तितले व्हिडिओ काडा म्हणजे तुमी. गोंयान जे गोंयकारांक जे कितें सांगपाक जाय, गोंयच्या भरल्या खातीर जे कितें करपाक जाय ते आमी करतले. आनी फॉर दॅट यू मे टेक ऑपोजिशन अलायन्स पार्टनर्स ऑल्सो. वी आर हॅपी टू डील विथ देम. काल एक्सपोज झाले. काल आय डिडंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट बट सिन्स यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन आय एम सेइंग दिस. कालच्यान तो सर्क्युलेट करता व्हिडिओ ते आनी पर्टिक्युलरली सर्क्युलेट करता एक गेम पार्टी ऑल्सो. म्हणजे जे गेमी खेळटा पळय वापरता पळय स्पोर्ट्स ग्रुप्स बी तातले लोक काय इन्वॉल्व आसा. सो आय एम सो आयटी सेलाचे खंय तरी कॉलॅबरेशन जाला कशें दिसता म्हाका. सो यू डोंट वरी. गोंयान कोळसो नाका, गोंयान कोळसो येवचो ना. इतले बीजेपी मध्ये व्हिडिओ काडून काय फरक पडपाचो ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.